नमस्कार गोंयकारांनो, हांव एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो। आमी आतां सगळ्यांनी पळयलां कशे बीजेपी सरकारान आमकां सगळ्यांक रस्त्यार हाडिल्ले आसा। डिमॉनिटायझेशन केलें, लोकांक रस्त्यार हाडले। आतां आधार कार्ड पॅन कार्डाक लिंक करचें म्हणून लोकांक रस्त्यार हाडिल्ले आसा। तितलेंच न्ही, इवन तुम्ही पळयलां आसतलें की पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपा खातीर चार्जीस केल्ले जातात आनी ते सामान्य मनशाक, एक रिक्षाकार ओ एक भाजी विकता त्या लोकांक ते चार्जीस भरपाक म्हाका दिसता खंय तरी ते शकनात। वेल, आयज पळोवपाक गेल्यार अडानीन म्हणटा ते लिटरली देश सारकोच काबार केल्लो आसा। आयज LIC बुडिल्ली आसा, आयज SBI बुडिल्ली आसा आनी आयज हे पयशे म्हाका दिसता ते आमचे कडल्यान रिकवर करपाक परतून अडानीक खंय तरी वयर काडपाचो परतून ते प्रयत्न करपाक जाय। काल जो इन्सिडंट जालो ताजेर हांव उलोवपाक सोदतां। काल एक इन्सिडंट जालो जो निशेध करपाचो आसा आनी हांव ताजेर निशेध करता। आय कंडेम वॉट हॅज हॅपन येस्टरडे एंड द whole of India has seen it, witnessed it. The news spread like fire that Rahul Gandhi was disqualified yesterday from as a member of parliament. Well, I term it as murder of democracy. हांव जाल्यार हे सारखेच निषेध करता हाजेर आनी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करपाची ह्या सरकाराचो प्रयत्न आसा। यू कॅन नॉट सप्रेस वन्स वॉइस, यू कॅनॉट स्ट्रँग्युलेट somebody's voice. In democracy, it is required, and India is a democratic country. Well, असले wicked or I can say असले घाणेरडे राजकारण म्हणटा ते आम्ही केन्नाच in the past, I think in the history of politics, we had not seen. आयज भारतात फक्त डिक्टेटरशिप चल्ल्या। लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ते टोटली कॉलॅप्स जाल्ले आसा। हायेस्ट क्रायम्स म्हणटात लोक की मर्डर आणि जे रेप करतात ताजेर। आयज पळोवपाक गेल्यार मर्डर आणि रेपिस्ट जे आसा तांकां रोखडी बेल मेळटा आणि ते जेलींतल्यान खंय तरी सुट्टात। सो हाजेर कळटा की आमचो भारत देश खंय पावल्लो आसा तो। आयज म्हणपाची एक गरज आसा की सगळे जे भारताचे लोक आसा, जात पात सोडून, आपलो धर्म सोडून सगळ्यांक युनायटेड जावपाची गरज आसा आणि तांचे बरोबर ओपोजिशन जे आसा भारतात, सगळे ओपोजिशन जे पार्टीज आसा तरी एक कडे येऊन खंय तरी ही जी गजाल जाल्ली आसा काल हाजेर निषेध करपाची खूप गरज आसा। प्रधानमंत्री म्हणटा की आपण क्वॉलिफाईड म्हणून, पण प्रधानमंत्री कितलो क्वॉलिफाईड आसा आणि ताजे डिग्रीचेर ओपोजिशनान कितलो क्वेश्चन्स रेज केले आसा ते सगळ्यांक खबर आसा, ते सोशल मिडियाचेर दिसती पडटा। आयज पळोवपाक गेल्यार इवन नॅशनल मिडिया न्यूज चॅनल जे आसा तांकां हायजॅक करपाचो बीजेपीचो प्रयत्न चालूच आसा। कितेंय खरी खबर हाडली आनी खरें समज बीजेपी सरकार खंय तरी एक्सपोज जाता जाल्यार तेंच्या मिडिया चॅनल्सांचेर खंय तरी प्रेशरायज करून ती न्यूज तांकां जाय त्या भाशेन ते हाडपाचो प्रयत्न करतात। आयज ओपोजिशन काबार करपा खातीर हे सगळे उठलेले आसात। आयज ओपोजिशन काबार जालें जाल्यार सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की देश काबार जातलो आनी ओपोजिशन कित्याक आसता, टू वॉइस आउट द राईट आणि कितें रॉंग आसा जाल्यार निषेध करपा खातीर। आणि इन डेमोक्रेसी दिस ओपोजिशन इज रिक्वायर्ड अँड इट्स अ मस्ट। आयज आमी ही गजाल निग्लेक्ट करूंक शकना। आमचे हे फ्युचर जे जनरेशन्स आसा, म्हाका दिसता आमचे फ्युचर जनरेशनाक न्ही हे कॉन्सिक्वेन्सीस फेस करपा पडटली। आयज ही डिक्टेटरशिप जी चलिल्ली आसा, म्हाका दिसता प्रधानमंत्री जो आसा देशाचो नरेंद्र मोदी आपले इश्ट जे अंबानी अडानी आसा तांकां सपोर्ट करपा खातीर मुखार सरिल्लो आसा आणि दिसता ते भाशेन अडानी हो देश चलयता। वेल, तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें सगळेच प्रायवेटायज करपाक हे मुखार सरिल्ले आसा बीजेपी सरकार। जशे पोर्ट्स, दुसरे म्हणटात ते बँक्स, तिसरे म्हणटात ते LIC, मागीर आमचे बीचीस देखून प्रायव्हेट कंपनीक दिवपाक सोदता। आयज इवन ताज महल, कुतुब मिनार आणि लाल किल्ला जो आसा ते प्रायव्हेट कंपनीक दिवपाक सोदता। आणि वर्स्ट टू वर्स्ट जो अगवाद फोर्ट आसा आमचो गोंयांत, जे आमचे फ्रीडम फायटर्सांनी स्ट्रगल केल्लो आणि आपले रक्त, आपली घाम आणि रक्त व्हावयले ते पवित्र भूमीर देखून येणी खंय तरी बाराचे लायसन्स दिवन बार आणि रेस्टॉरंट चालू केले। आयज काय म्हणलो आसा, सगळ्यांनी एक कडे येवपाचो,
सगळ्या भारतातले लोक आसा त्यांनी युनिटी दाखोवपाची गरज आसा आणि ह्या गजालीचेर निषेध करपाची गरज आसा आणि तशेंच जे ऑपोजिशन पार्टीज आसा बीजेपीचे ऑपोजिट जे पार्टी आसा सगळे युनायटेडली ऑपोजिशन येऊन हाजेर निषेध करपाची खरी गरज आसा कित्याक इंडिया इज अ बिगस्ट democratic country. It is a biggest democratic country in this world and we have to safeguard it. देव बरें करूं.